गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। दिवचले सांपडली इतिहासीक गुफा, शिवकालीन वा पांडवकालीन आशिल्ल्याचो थळाव्यांचो अदमास। गरीब रेशे सकयल्ल्या लोकांक जुलयाच्यान मेळटले फुकट गॅस सिलिंडर, मंत्री गोविंद गावडेन दिली म्हायती। विधानसभेन लोकांचे विशय मांडिल्ल्यान विकास भगतान केली विजयाची तोखणाय, म्हणटा एकल्यान पार पाडली विरोधकाची भूमिका। गोंयभर शेतांच्या कामांक आयला वेग, गांवगिऱ्या वाठारांत भात लुवणीक सुरवात। पावसान घेतलो विसव, तापमानांत जाली वाड, फाटल्या सप्तकांत जाली 5 इंच पावसाची नोंद। दिकरपाल बस स्टॉपाची सामकीच जाल्या अवतिकाय, पावसाच्या दिसांनी उबे रावपूय जाला कुस्तार। आनी आतां खबरो विस्तारान। गरिबी रेशे सकयल्या लोकांक वर्साक 3 फुकट सिलिंडर दिवपाची येवजण जुलय म्हयन्यांतूच सुरू जातली, अशें उतर सरकारान हालींच जाल्ल्या विधानसभे अधिवेशनांत दिल्लें। तरी आसतना ह्या म्हयन्यांतूच फुकट सिलिंडर दिवपाची प्रक्रिया सुरू जातली, अशी म्हायती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। शुक्रारा जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत अनुदानीत मागण्यांक मान्यताय मेळ्ळी आनी अर्थ खात्यानूय ह्या येवजणेक व्यवस्थीत मान्यताय दिल्या। देखून फुकट सिलिंडर दिवपाची प्रक्रिया आतां बेगीन पुराय जातली। फकत अनुदानीत मागण्यांक मान्यताय दिवपा खातीर ही येवजण आडखळ्ळी। राज्यांत गरीब रेशे सकयल्या लाभार्थ्यांचो आंकडो 37,000 आसा आनी ह्या कार्ड धारकांक फुकट सिलिंडर दिवपाची येवजण चालीक लावपा खातीर वर्साक 24 कोटी रुपया खर्च येतलो, अशेंय ताणें सांगलें। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान विधानसभेन एका हाती विरोधकांची भूमिका पार पाडली। गोंयकारांचे प्रश्न मांडिल्ल्या खातीर गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो विकास भगतान विजयाची तोखणाय केली। विजयान आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नांनी सत्ताधारी मंत्र्यांक नाका पुरो करून सोडिल्ल्याचे विकास सांगता। विजयान विधानसभेन केल्ले युक्तिवाद तोखणाय करपा सारकेच आशिल्ल्याचे विकासाचे म्हणणे। तुम्ही जर पळयत प्रत्येक विशयाचेर खोलायेन अभ्यास करून फॅक्ट फिगर आनी विथ फोर्स जर कोणी जर प्रभावीपणान मुद्दे जर मांडले जाल्यार ते आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी फातोडेचे आमदार ताणें फक्त सगळ्या गोंयभराचे विशय ज्वलंत विशय सगळ्या पद्दतीन केलो। म्हणजे जवळ जवळ 7,200 जी TCP भितर एप्रुवल दिली ती सगळो विशय प्रामुख्यान ताणें मांडलो आनी हे सगळें करतना ताचो अभिनंदन करचें आनी ताचो काणकोण विभागांतल्यान ताचो अभिनंदन जावचें हाचे खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली। तातूंत भितर मुद्दम एक विशय हांवें आनी काणकोणचे आमचे जे पावसाचो नेट कायम आशिल्ल्यान भात शेतां रोवपी शेतकारांच्या तोंडार हांसो फुल्ला। शेतकारांनी भात शेतांचें काम नेटान सुरू केलां। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भात लुवणीच्या कामाक नेटान सुरवात जाल्या। शेतकार शेतांच्या कामांनी मग्न आसात। पयलीं घरांतले सगळे लोक शेतांच्या कामांत व्यस्त आसताले, मात सरकारान नागरी पुरवण्यो येवजणे अंतर्गत कमी दरान तांदूळ दिवपाक सुरवात केल्ल्यान हालींच्या वर्सांनी खुबश्या शेतकारांनी शेत करपाचें सोडूनच दिलां। पूण गोंयांतल्या सत्तरी, पेडण्यां, दिवचल आनी हेर कांय म्हालांतल्या कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक आजुनूय शेत रोयतना दिश्टी पडटात।
उटंगराच्या पावसान आता विसव घेतला, ताका लागून भायर कडकडीत वत पडपाक लागला। पावसाच्या विसवाक लागून तापमानात कांय प्रमाणात वाढ जाल्ल्याचे दिसून येता। ह्या सप्तकांत फकत 5 इंच पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार आतां मेरेन वट्ट 80 इंच पावसाची नोंद जाल्या। वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण शेनवारा आनी आयतारा कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। ओडिसाच्या भितरल्या भागांनी आनी लागसरच्या छत्तीसगडच्या दर्यादेग वाठारांनी चक्रीवादळ जावपाची शक्यताय आसा। ह्या परिणामाक लागून राज्यात पावसाचे प्रमाण वाडूं येता। वेधशाळेच्या आंकडेवारी प्रमाण केप्यां, पेडण्यां, सांगे, फोंड्यां, काणकोण आनी वाळपय ह्या वाठारांनी चडांत चड पावसाची नोंद जाल्या। मडगांवांत दिकरपाल बस स्थानकाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पावसान बस स्थानकांत उदक भरता, ताका लागून लोकांक थंय उबे रावपाक लेगीत मेळना। पुराय बस स्टँडा भोंवतणी तण वाडलां। पावसाच्या दिसांनी शाळेची भुरगीं तशेंच लोक ह्या बस स्थानकांत आसऱ्याक उबी रावतात। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या बस स्थानका कडेन कोणाचेंच लक्ष ना। गेले वर्स आलो असंच आता गेल्लो पावसा कितें जाल नासतो खाडे बी येयला कोण खाडे बी जाय आतां बसी कोण जावना जाल्यार ते कोणी तरी कितें पळोवं म्हूण मागीर तांकां रेटी रिपेर करूंकूच जाय बरेच लोक तुमी रावता हिंगा बसी बी पावस येयलो हे झाड जायत आसता थिंगाच्या कोणे काडला ते खाल्ल्यान ते पळ जाल्यार कोणाचें पळ जाल्यार कोणाक कितें जावपाचें हे झाड कितें एक्शन घेवपाक जाय जायत लोक येता हिंगा रावपाक बस स्टँडाचेर तूं कितलीं वर्सां जालीं ते अजून कातलें ना ते पण कोणी आतां पेंट कोन्न गेल्याय तेका हांव हाटी पेंट कोला म्हळ्यार तेमी कोणी तें चोयना। आतां ते कितले लोक वयता तेम कोणी ते मारपा जाय न्हू ते गोवोरमेंटान तें चोवपा जाय केन्ना कोण आसता न्हू भुरगीं कोण गोवोरमेंटाकूय लुकसाण तें आमकां पोतून दिवपाक आसता। आमोण्या पुला कडेन टेम्पो आनी मोटरसायकली मदीं सोमारा अपघात जावन मोटरसायकल चलोवपी आगताक सोंपलो। शेनवारा राती कडेन 8 सुमार हो अपघात जालो। ह्या अपघातांत आंतानासियो डिसोजा ह्या सांताक्रूज आरिबांद वाठारांतल्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। मोटरसायकलीर फाटल्यान बशिल्ल्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्या। फोंड्या पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण GA01 U8482 ह्या क्रमांकाचो टेम्पो माशेलांतल्यान सांखळे वयतालो, जाल्यार GA07 J7062 ह्या नंबराची मोटरसायकल सांखळेच्यान माशेला वाटेन येताली। दोनूय गाडयो आमोण्या पुला कडेन पावल्यो, उपरांत तांच्या मदीं टक्कर जाली आनी हो अपघात घडलो। वास्को वाठारांत नूर अहमद ह्या दादल्यान ब्रोकराच्या नांवान वास्कोच्या भाडेकार लोकांक फटयल्यात। लाखांनी पयशे घेवन हो ब्रोकर खंय तरी लिपून बसला। भाड्याच्या हेतान हो ब्रोकर लोकांक कडल्यान पयशे घेतालो आनी तो घरा भाड्याक दितालो, पूण आयज घराचो मुखेली येवन त्या लोकांक घरा खाली करपाक सांगता। ह्या संदर्भान वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्यार 20 दीस जाले, तरी आयज मेरेन ह्या ब्रोकराचो पत्तो काय ना। सरकारा कडेन तशेंच वास्कोच्या पुलिसांक ह्या बेघर लोकांनी विनवणी केल्या। बेगोबेग ह्या ब्रोकराक सोदून काडून ह्या लोकांक न्याय दिवचो अशी वास्कोच्या मागणी केल्या। और मैं निवाड़न की रहने वाली हूँ। तो नूर अहमद है और उसकी वाइफ है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अभी तक हमारे केस का कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ स्टेटस नहीं मिल रहा है। पण नूर अहमदान एक्चुअली कितें केलां सगळ्यांची
गरीब मनशां तेंच्यांनी आपलं घर बीन विकून लायक तेंच्यांनी बरे फ्लॅटान घेवपाक रावले. आतां तांकां प्रॉब्लम कितें जाता की फ्लॅटान रावपाक जे ओनर आहा फ्लॅटाचो एक्चुअल ओनर तो तांकां आतां घरांचो भायर चला म्हणून सांगता. सो आमी इतलेच मागणी करता की वास्को पुलीस स्टेशनाक आनी गव्हर्मेंटाक सुद्दां आनी ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट प्लीज ते नुराक सोदून काडा. हो नुराचो चेड्याचो फोटो आहा आमचे कडेन, फोटो ताचो प्लीज. आनी इवन फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो जे गोंयकार आहा लायक आउट ऑफ गोवा आहा न्यूज कोणा मेळटा ते प्लीज इफ यू ऑल फायंड दीस बॉय नुराचो फोटो आहा तेजी फॅमिलीचो फोटो आहा पळय नूर तिची बायल तुमकां खंयसर दिश्टी पडटा जाल्यार प्लीज तुमी इमिडिएटली कॉन्टॅक्ट करा वास्को पुलीस स्टेशनाक. चवथीचे फाटभुंयेर महाराष्ट्रांतले वाद्य दुरुस्ती करपी कारिगार गोंयांत येवपाक लागल्यात. पंढरपूरचे एक कारिगार सुनील धुमाळ सध्या दिवचले शारांत येवन ताणें वाद्य दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केल्या. ताच्या वांगडा ताची घरकान्न ताका मजत करता. फाटल्या 35 वर्सांच्यान चवथीक सादारण म्हयनो ते 1.5 म्हयनो आसतना धुमाळ हे कारिगर दिवचले येतात. तबली, पखवाज, समेळ आनी हेर वाद्यां दुरुस्त करतात. आमचेर गणपती बाप्पाची कृपा आसा अशें धुमाळ घोव बायलेचें म्हणणें आसा. शिवाय आता आले 2 दिवस झाले आम्ही आलो इथे. आता आम्ही आपलं स्वतः माल बनावं लावलो इथे. गिरायचं काम आल्यानंतर गिरायकाचं काम करत बसायचं. नवीन गिरायकाला माहिती नेऊन देतो आम्ही. कसले डगे, गुडके, पकवाज, संबळ समजे देतो आम्ही इथं. शिवाय बायकोची मदत असल्यामुळे मला काय वाटत नाही. मग गाड्याची पण गरज लागत नाही मला. आम्ही दोघंच करतो. आम्ही मालक पण आम्ही, गडी पण आम्ही. मुलगी येते ते मुलगीच्या परीक्षेला पेपर चालू म्हणजे आता 12वी गेल्यामुळे त्याच्यामुळे त्याला आता आणायला जमतं नाही आम्हाला इथं. पुष्कळ गिरायक असते आम्हाला. त्याला माहिती पडते आम्ही दंग असतोय. आम्हाला काही कळ सुचत नाही. गिरायक आम्हाला गणेशाच्या कृपेनं धंदा चांगला होतो. गणेशाची आमच्यावर कृपा आहे. त्याचा आशीर्वाद आहे आमच्या पाठीवर. बरेच वर्ष झालं आम्ही आता इथे. धिरयांचे बील हाच्या पयलीं 2009 आयिल्ले. आलेक्स रेजिनाल्डान तेन्ना हें बील हाडिल्लें. आलेक्स रेजिनाल्डान त्या वेळार मांडिल्लें हें बील विधानसभेन मंजुरूय केल्लें. ते असेंटा खातीर राष्ट्रपतीक धाडून दिल्ले पूण राष्ट्रपतीन ताका एसेंट दिलो ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या निमण्या दिसा सांगलें. बाणावलेचो आमदार वेंज वेगसान दाखल केल्ल्या धिऱ्यो बिलाचेर मुख्यमंत्री उलयतालो. बाप वेंजी विएगस हांणी जें बील हाडलें तें बील तेणी हाज्या पयलीं केन्ना विधानसभेन येयल्लें बाकी कितें जालें ताजोय विचार करपाक जाय आशिल्लो. तेणी बील हाडलेलें धिऱ्यो करुया म्हणून. तो सांगतालो की धिऱ्यो केल्यार बरें जातलें म्हणून. धिऱ्यो करपाचें तेजें बील जें आसलें तें बील हाज्या पयलीं हे पळय 2009 बाब रेजिनाल्ड हेणी हाडलेलें. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता ताका. 2009 हांवें सांगता मरे आय एम एप्रिशिएटींग. कितें जालें तें कळोनी मरे ताका. येस म्हणून सांगलें हांवें तुका. कारण कशें आसा धिऱ्यो ताका जाय धिऱ्यो तुकाय जायो. आतां पळय त्या फाटल्यान हात वयर करता. स्पीकर सर 2009 तेणी हें बील हाडलेलें आनी त्या खातीर हेणी सांगलें की आतां आपूण कारण ताका बरेंच दिसतलें की सरकारान आपलें बिलूच घेवंक ना म्हणून. स्पीकर सर दीस एसेंट withheld by Her Excellency the President of India. Decision Secretary made the announcement to the assent withheld by Her Excellency the President of India to the prevention of the cruelty of animals Goa Amendment Bill 2009. हे बिल ह्या विधानसभेत 2009 पासूय केल्लें. ते एसेंटा खातीर प्रेजिडेंटाक धाडलेलें आनी ताका प्रेजिडेंटान एसेंट दिवंक ना. कदाचित आमच्या सेक्रेटरीने तुका सांगूंक ना आसतलें बट तुका कळप आनी गोंयच्या जनतेक कळप तुज्या बाणावलेच्याय लोकांक कळपाक जाय. हे आमी तुजें बील मुद्दाम हाडूंक ना जाल्यार म्हणटलें मागीर रातचें तुमी बील हाडयलें म्हणटलें. हांव कळपाक जाय आसलें म्हणून सांगलें. तेणी 2009 ते पास करून घेतलेलें आनी आतां एसेंब्लीन आमी पासूय जाल्ले तेन्ना कदाचित आसतलें बाब दिगंबर कामत आसतना
पावरीन असेंब्लीन तांणी पासूय केल्लें, बट ताका युनियन मसली जाल्लें म्हाका खबर ना, बट ताका एसेंट प्रेजिडेंटान दिवंक ना. फाटलो सप्तक भर जालो. कांदो आनी बटाट्यांचे दर 30 रुपया किलो आसले. अचकी 10 रुपया वाड जावन कांदो, बटाट आनी टमाट 40 रुपया किलो विकतात. सध्या पावस कमी आशिल्ल्यान दर समान आसा. पूण फुडल्या दिसांनी पावसान जरी जोर धरलो जाल्यार भाजी आनी फळांचे दर वाडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या दिसांनी टमाटांचे दर 100 वयर पाविल्ले. हो धक्को सर्वसामान्य लोकांक बसलोलो. पूण आतां पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून बेळगांव भाजी उत्पन्नाचेर हावळ आयला आनी ह्या हावळाक लागून भाजी कमी मेळपाची शक्यताय आसा. आतां कांय दिसांनी श्रावण म्हयन्यान भाजयेची मागणी वाडटली. ताका लागून भाजयेचे दर वाडपाची शक्यताय आसा. पेडण्यां रवळनाथ स्पोर्ट्स क्लबान होमिओपॅथी चॅकअप आनी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान बरे विचारूय परगटायल्ले. अपेक्षा धरिनासतना कामां करप गरजेचें. जल्मा सावन मनीस नांव घेवन येना. जल्म ते मरण मेरेन वेळ आसता तेन्नाच नांव कमोवपाची एक संद मेळटा. ह्यो संदी बऱ्या तरेन वापर करून जिवितांतलो एक बरो खीण घडोवप आसता. तेन्नाच तो एक बरो नागरीक जावंक पावता अशें मुखेल सोयऱ्यान आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. तशेंच ह्या कार्यावळी वेळार डॉक्टर मिलिंद खोनोलकर, डॉक्टर सचिन कुट्टीकार, पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष माधव शेणवी देसाय, डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी, डॉक्टर विष्णू गडेकर, डॉक्टर PV नायक आनी हेर दोतोर हाजीर आसले. केन्ना म्हणून नाव दवरतले, कितले लोक आमच्या मरणानंतर आमकां कनेक्टेड उरतले आनी कितले लोक याद दवरतले कितले. आनी तशेंच आज जे महारस्ती जेणे खूब बरें कार्य केलां तेंच्या नांवान आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरल्या किंवा हे कॅम्प्स दवरल्या. हे तेंची जर्नी जी आसली लायफ जर्नी सोंपी नासची ना केन्नाच. कित्याक खंयची बरी गोश्ट किंवा करपाक ही सरळ आनी सोपी नासता. तेंच्यांनी खूब कश्ट केल्या, तेंच्यांनी खूब समाज कार्य केला म्हणून आज खंय तरी आमी तेंचो आयज नांव हे दवरता. आनी कितली बरी गोश्ट आमकां खबर ना आमी गेल्या नंतर कितले लोक याद दवरतले, पण आमी जेन्ना ह्या लायफान आसा तेन्ना बरें कार्य करप, अपेक्षा दवरिनासतना कार्य करप आनी बरें कार्य करता आसतना रवळनाथ स्पोर्ट्स क्लब म्हणा किंवा जे त्यांचे लायक फाउंडेशन कार्य करता किंवा बाकी संस्था आमी करता. आयज दीस वाडपणे संडे सुद्दां आसून रक्त जाल्यार सगळे पयशान येयल्यात, तुमी सगळे डोनेट करपाक गेल्यात थोडे किंवा तुमचो खंय तरी हातभार लागता. आज मिडिया त्यांच्या माध्यमांतून खंय लोकां कडेन पावयता आनी हे विचार हे कार्य लोकां कडेन पावप म्हणजे इन्स्पिरेशन. हे सुद्दां बरेंच कार्य. पांडव आनी शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या दिवचल शारांतल्या धबधब्या लागीं गुफा आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. दिवचल सारमानस रस्त्या कुशीक धबधब्या लागीं लोकांक थंय गेल्ल्या कडेन ह्या वाठारांत ही गुफा दिसून आयल्या. मायनिंग वाठारांत धबधब्या वयल्या घसघश्या पासून सुमार 150 ते 200 मीटर अंतराचेर ही गुफा कांय थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयली. ही गुफा पांडव काय शिवकालीन ते विशीं लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला.
मात ही गुफा 100 वर्सां पयलींची असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला जाल्यार लोकांनी मीन सोदपाक खणिल्ल्या भुंयार आसूं येता असोय अदमास कांय पर्यावरण मोगींनी उक्तायला। सध्या तुम्ही पळयतात ती गुफा, ही गुफा पळयली जाल्यार कांय लोक म्हणटात की ही खूब आदीपासून हांगा आसली, जाल्यार कांय लोक म्हणटात की मिना खणी पासून ही एक तयार केल्ली म्हणून गुफा आसा। तुम्ही पळोवं शकतात ही बरीच भितर आसा कशें दिसता, सगळ्याक झाडां आसा आनी बऱ्योच वाली आनी झाडांची मुळां लेगीत ह्या गुफेचेर आसा। दिवचल शारांत ही गुफा आशिल्ल्याचे दिसून आयला। दिवचल सारमानस रस्त्या कुशीक एका धबधब्या लागींच कांय लोक गेल्ले कडेन तांकां ही गुफा दिसून आयली। मायनिंग वाठारांत धबधब्या वयल्या घसघश्या पासून सुमार कांय अंतराचेर ही गुफा थंय आशिल्ल्याचे नदरेक आयला। कित्याक तर हांगा एक धबधब्या ठिकाणी एक बरी गुफा मेळ्ळी आहा आनी ही गुफा म्हाका दिसता एक शिवकालीन किंवा पांडवकालीन आसूं शकता। आनी ही जी गुफा आहा ती खंय अंत जाला तो आमकां कळना। आमी बरेचशे भितर वचून गेले, जितले आमकां वचोंक शकता आमी तितले पर्यंत आमी वचून गेले आनी फुडें ती कशी आनी कितें हें ना। पण हेजेर जर संशोधन करतलो जाल्यार ते आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान येवन तेजेर सगळे बारीकसाण नदरेन ते पाकोवपाचें आनी तेजेर जें कितें करूंक गावता ते आर्कोलॉजी त्या माध्यमाच्यान तेणी आपूण तें जतन करचें। आज सरकार म्हणटा पुराण काळिल्ल्यो काही वस्तू जावं कितें आसलें जाल्यार ते आमी जतन जाय, तशी हांगा एक गुफा मेळ्ळ्या ती पण तशीच जतन करचेलें अशें आमकां दिसता। उटंगराच्या पावसाक लागून आसाम आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी हुंवार आयला। शेनवारा मध्य प्रदेशांतल्या शाजापूर जिल्ल्यांत ड्रायव्हराच्या बेजबाबदारीक लागून एका शाळेची बस हुंवारांत आडखळ्ळी। हुंवार आसून लेगीत ड्रायव्हरान बस मुखार व्हेल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जालो, पूण गांवच्या लोकांनी वेळार धांवपळ करून ट्रॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान बस भायर काडली म्हूण विद्यार्थ्यांचो जीव वाटावलो। दुसऱ्या वाटेन आसामांतूय पावसाक लागून ब्रह्मपुत्र न्हंयेचें हुंवाराचें उदक आसामांतल्या जायत्या शारांनी भितर सरला। गुवाहाटीच्या जायत्या वाठारांनी हुंवार आयिल्ल्यान गाडयो दुकानां उदका पोंदाक गेल्यात। ब्रह्मपुत्र न्हंयच्या हुंवाराक लागून आसामांतल्या सुमार 5000 गांवांक फटको बसला। ताका लागून आसामांतलें जनजीवन सध्या विस्कळीत जावन पडलां। काणकोण म्हालांतले 3 धबधबे सध्या पर्यटकां खातीर केंद्रबिंदू थारल्यात। राज्यान जरी हे धबधबे पोरणे आसले तरी शेजारच्या राज्यांतले पर्यटक धबधब्या कडेन वतना दिसून येतात। अंदू पावस चड पडिल्ल्यान धबधब्याच्या उदकाचो प्रवाह वाडला। गांवडोंगरी पंचायत क्षेत्रांत भरपूर भुपर आनी बामणपुडो अशे 2 धबधबे आसात। तशेंच खोतीगांव पंचायत क्षेत्रांत कुसके हांगा एक धबधबो आसा। काणकोण वाठारांत पुराय 3 धबधबे आस्पावतात। ह्या 3 धबधब्यांचेर शेकड्यांनी लोक भेट दिवपाक येतात। हे धबधबे जरी फामाद असले तरी ह्या धबधब्यांकडेन वचपाची वाट मात सारकी ना। ह्या खातीर पर्यटकांक त्रास जाता, तशेंच मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध ना अशें थळावे लोक सांगतात। ह्या सुवातेचेर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। श्रीस्थळ काणकोणा हांगा श्री मल्लिकार्जुन देवळान 7 दिसां खातीर वार्षिक अखंड भजनी सप्तकाची सुरवात जाल्या। 28 जुलयाक भजनी सप्तक सोंपतले। सोमारा मोरखर्द
पाटणे आणि पणसुल्याच्या वैष्णव ब्राह्मण समाजा वतीन 25 जुलयाक रातच्या 9 वरांचेर सप्तकाची पुजा मनयतले। ह्या निमतान गोमंतकाच्या नामनेची अंतर्नाद क्रिएशन हे संस्थेन सादर केल्लो मराठी भक्ती संगीताची कार्यावळ अभंग गंगेच्या कठावर आयोजित केल्लो। ह्या कार्यावळी गोमंतकातले नामनेचे तबला वादक आणि संगीतकार यतीन तळावलीकर आणि नामनेची गायिका नरसिंह साने, गौतमी हेदे बांबोळकर हांच्या वांगडा धनराज मडकळकर हो हार्मोनियम वाजोवपी, पवन वळवळकर आणि हेर दिग्गज गायकांचो आस्पाव आसतलो। ओनू आजादी का अमृत महोत्सव मनयताना केंद्र सरकाराच्या हर घर तिरंगा मोहिमेच्या घटाये खातीर देशांतल्या दरेक नागरिकान 13 आणि 15 ऑगस्ट ह्या मजगती आपल्या घराचेर तिरंगो हुबोवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केलां। ह्या मोहिमेक लागून राष्ट्रध्वजा कडेन आपलो संबंध अदीक घटमूट जातलो अशें ट्वीट करून मोदीन सांगलां। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। गोमंतक टीव्हीच्या आनीकूय रोखठोक आनी सडेतोड खबरां खातीर सबस्क्रायब आनी लायक करात आमचो यूट्यूब चॅनल आनी फेसबूक पेज। हा प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।